मोगाच्या बाबा भयणीनो, नोव्हेंबराचे पयले आनी दुसरे हे 2 दीस पवित्र सभेक आमचे किरीत भाशेन व्हड दीस. नोव्हेंबराचे पयले आमी सगळ्या सांत भक्तांचो उगडास करता. सांत भक्त जांकां पवित्र सभेन आल्ताराचो मान फावो केला तेंच न्हय, तांचे भितर आमची भाव भयणां आसात जी स्वर्गार देवाक रूप रूप वळयता. तांचो उगडास आमी करता. आनी आमची भाव भयणां हे सांत भक्त स्वर्गार बापाच्या म्हऱ्यांत आसात. थंय बापाचें रूप कुशीन भोगतात आनी ते आमच्या बसत मागतात. जाल्यार दुसरेर आमी मेल्ल्या सोमेस भावार्थ्यांचो उगडास करता. ती जावन आसा आमची कोश्टोवतली पवित्र सभा जी पोरगोतरींत आसात तांचे बसत आमी मागणी उबारता, कित्याक तांकां आमच्या मागण्यांची गरज. आनी तिसरे सुवातेर यात्रेकार पवित्र सभा जी आमी जीव आसा ह्या संवसारांत यात्रेन आमी आसा. आनी हें वरस कितें भाशेन आमच्या स्वर्गेस बाप साहेबान बोरमाशाचें वरस आनी वर्साच्या वर्सान आमची यात्रा करता आसतना ह्याच बोरमाशान आमच्या जिविताच्या शेवटाक आमकां स्वर्ग पावसां बोरमाशान आमची यात्रा ह्या संवसारान करुया. एकामेकाच्या मोगान भावपणाच्या एकचारान आमी जिवन एकामेकाक बोरवूं सयतली क्रिस्ती भावार्थी आमी जावन रावुया.